2 दिसां आदीं अपील केल्लें हे सार्वजनीक गणपती विसर्जनाचें जें तळें आसा पळय तें नितळ करपाक. आमी खूब कडेन पळयता जे सार्वजनीक आसा आख्ख्या गांवचे आसा, जश्यो मसुण्यो आसात, तळीं आसात, हेचेच कडेन चड निग्लेक्ट जाल्लेले आसता, तेंची चड हेळसाण जाल्लेली आसता आनी तेंचो कोणूच कॅर घेवपाक फुडें येना. आमी एक गोश्ट मनान दवरपा जाय की ही तळीं आसात, दोंगर आसात, रानां आसात, मागीर आमची मसुण्यो आसात, आमी जर नितळ दवरल्यो जाल्यार त्यो नितळ उरतल्यो आनी आमी आमची सामाजीक जबाबदारी म्हणून फुडें सरोन जावन तें करपाक जाय. सगळ्यांचे आज देव बरें करूं म्हणटा, मुद्दम वेळान वेळ काडून संडेचे हें तळें नितळ करपाक येयलें. आमी फाटलीं कांय वर्सां आतां गणपती विसर्जन जावच्या आदी तळें नितळ करता आनी विसर्जन जाल्या उपरांत तळें नितळ करता. ह्या तळ्यांत खूब नुस्त्यांच्यो प्रजाती आसात, कांसुलीं आसात. फाल्यां जर हें उदीक प्रदुशीत जालें जाल्यार ती पासून मरतलीं, मेली जाल्यार हांगासर वास सुट्टलो आनी आमी निसर्गाचेर अन्याय केल्या भशेन जातलो. आमकां 2 गोश्टीक लागून हें तळें बरें नितळ दवरपा जाय. एक म्हणजे आमकां गणपती विसर्जनाक नितळ आनी पवित्र अशी जागा उरूंक जाय आनी दुसरी गोश्ट हितून जी प्रजाती आसा पळय ती जिवंत उरूंक जाय, ती मरूंक फावना. आनी ह्या दृश्टीन तुमी सगळ्यांनी आयज खरें सॅक्रिफायस करून आपलो टायम काडून हांगासर येयले आनी आयचें नितळ करपाचें आमचें जें कार्य आसलें तेजस्वी केलें. हांव सगळ्यांचे आभार मानतां. देव बरें करूं.